This press conference has specially been called because last time जाल्ले तशेंच आतांय टॅक्सी स्ट्रायक म्हूण लोक करीत बसलेले आसा. आझाद मैदाना बसला. काल थिंगासून असले भाशणां जालीं की आख्खे गोंय पॅरलायज करतले, ब्रिज बंद करतले. तुमी आयकलां आसतलें आनी तुमी रिपोर्टिंग केलां तेजें. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, हे सगळे जे टॅक्सीवाले स्ट्रायकार म्हूण आसा, they have no reason to resort to agitation. Here is a responsive government. हांव हेच हॉलान तांकां मेळ्ळलो लास्ट टायम. तेणी जे तेंचे सगल्यो ग्रिवेन्सीज आसल्यो त्यो लिस्ट आउट केल्ल्यो. ते उपरांत आल्तिना एलॉंग वीथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांव सगळे टॅक्सीवाल्यांक मेळ्ळलो आनी तेन्ना ते पयले कंडिशन घालताले, स्क्रॅप गोवा मायल्स, देन वी वील कम फॉर टॉक. Even that time they said, even that time तांकां आमी सांगलें, you cannot hold a gun to our temple. अशें गन धरून खंयचोय सरकार केन्ना आयकपाना आनी आमी तरी आयकपाना आनी हांव तरी बिलकूल आयकपाना. डोंट ट्राय टू डिक्टेट टर्म्स बाय डिक्टेटोरियल मेथड्स, by pointing a gun at the temple and literally trying to call the shots which are unwarranted for. When the government is so cooperative, I think it is unwarranted, uncalled for strike and without any reasoning. आता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मेन हायलायट कितें, हेच दिसांनी हांव कितें मुडीत आसा आनी सगळ्यांक जाणवाय आसा की आमी एज पर द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट and as mandated by MOT, as is everywhere in the country, to install digital meters for the taxis. पहिले ते म्हणटाले आमी डिजिटल मिटर घालपाक रेडी आहा आनी सडनली आतां तेंचे इंटेंशन क्लियर जाता. दे हॅव नो इंटेंशन इवन पुटींग द डिजिटल मिटर्स. गोवा मायल्स इज ओनली एन एक्सक्यूज बीइंग यूज्ड. स्क्रॅप गोवा मायल्स and then we'll install the digital meter. And why I am saying this, पहिले जेन्ना डिजिटल मिटर आमी इन्स्टॉल करपाचे आसले, एज इट हॅपन्स मेनी अ टायम्स, जेन्ना मिटर इन्स्टॉल करता आनी इजिली आउट ऑफ ऑर्डर उडोवपाक मेळटा. एक वायर लूज कर आनी कितें एक स्क्रू काड आनी मागीर सांगता चलना म्हणून. आतां आमी बॅक एंड सर्विसीस वीच आय हॅव बीन इन्सिस्टींग थ्रू NIC. देर इज अ GPS, देर इज अ पॅनीक बटन. Automatically there is going to be monitoring which point to which point the taxi has travelled, how many kilometers it has travelled, and सगळे ऑटोमॅटीक उक्तेपणान सगळ्यांक चोवपाक मेळटलें. आनी जेन्ना मॉनिटर जाता, म्हाका दिसता टॅक्सीवाले आमचे गोंयान चिंतता की तांकां मॉनिटरींग नाका, मिटर नाका, कांय नाका. वी आर अबाउट टू पे द एअरपोर्ट ऑथॉरिटी their dues, almost 1.54 crore. 1 crore is going to be paid by tourism department, 54 lakhs the share of United Taximen whom the counter was handed over. They will be paying half of it. Transport department will be paying half of it. Taxi people will be paying who are running the counter at the airport. Now having said this, एकदा counter दोनी आमकां hand over दितले तेन्ना आमी डिसिजन घेतले. काउंटर एक तरी ब्लॅक एंड येलो टॅक्सीवाल्यान दिले, दुसरो काउंटर कोणाक दिवपाचो. गोवा मायल्स थिंगा काउंटर आसपाना. एग्रिगेटर डज नॉट नॉर्मली हॅव अ काउंटर वे दे सॉलिसीट द कस्टमर्स. थिंगा कितें जातालें, मेन ग्रिव्यन्स कित्याक जाताली टॅक्सीवाल्यांची, ते लायक ऑर्डिनरी टॅक्सीज दे यूज टू सॉलिसीट कस्टमर्स आनी देन हेंचे बिजनस पाड पडटाले, कोण ब्लॅक एंड येलो आसताले ते. हें सुद्दां प्रॉब्लेम एकदां आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर करतले. अदर देन फ्रॉम द टुरिजम काउंटर कितें तेंचे इन्फॉर्मेशन दिवपाचें आसा, दे वील नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट फ्रॉम द एअरपोर्ट एज दे वे ऑपरेटिंग इन द पास्ट. दीस सॉल्व्स द मेजर प्रॉब्लेम. गोवा मायल्स आपले बिजनस ते म्हणटा व्हरता ते. द टॅक्सी वालाज फ्रॉम द एअरपोर्ट, युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशन कितें आसा ते, they are operating the taxis. They have not gone on strike. Yesterday evening they came in my New Adem office to inform me, we are not part of the strike, we will help the government. Only if they smash our taxis or they break our vehicles, you will have to help us. That also will be a smooth thing once they decide to install the meter. Otherwise, I am afraid the courts, we are already in contempt of the High Court direction to the government
सो वी हॅव नो ऑल्टरनेटीव बट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. टॅक्सीवाल्यांनीय समजून घेवपाक जाय आदेश हायकोर्टान दिल्लो आसा. दे वील ऑल्सो बी इन सिरियस कंटेम्प्ट ऑफ द हायकोर्ट इफ दे डिफाय द गव्हर्मेंट एंड नॉट विथ वन एक्सक्यूज ऑर अदर नॉट टू पुट द मीटर. दे शूड ऑल्सो रियलायज अनदर थिंग. We cannot cancel. Governance is a continuous process. Even though tourism had brought Goa miles, आमच्यान हें कॅन्सील करपा जायना. आनी कॅन्सील करपा जायना ती परिस्थिती हे टॅक्सीवालेच हाडटा. आतां ट्युरिस्ट आमचे येता, फ्लायट आमचे येता, कोण तांकां हेल्प करता, कोण ऑपरेट करता? गोवा मायल्स टॅक्सीवाले. आमचे एअरपोर्ट युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशन आसा ते टॅक्सीवाले. आनी हे बाकीचे स्ट्रायकार बसला. सो अशें केल्यार बाकीच्यान चान्स तेच दिता. तेच परिस्थिती अशी निर्माण जाता की गोवा मायल्स अवश्य गोंयांक गरज आसा म्हूण तेच दाखयता लोकांक.